अपक्ष आमदार रवी राणा आणि ताची घरकान्न खासदार नवनीत राणा आणि महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हांचे घर मातोश्री कडेन येवन हनुमान चालीसेचे पठण करपाच्या घोषणे उपरांत शेनवारा मुंबय पोलीस कर्मचारी आणि शिवसेनेच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी मातोश्री भायर दुरीक केले। हे राजकीय जोडपे बँड्रा पावच्या पयलींच सेनेच्या समर्थकांनी सांगिल्ले प्रमाण तांच्या घरा भायर मोर्चा काडलो। तांच्या घराचेर गुणे फातर मारून आपली तिडक उक्तायली। शिवसेनेच्या लोकांक मुख्यमंत्र्यानूच आमचेर हल्ले करपाक सांगला। हांव परत एक फावट सांगता, मातोश्री कडेन वचून हांव हनुमान चालीसेचे पठण करतली। मुख्यमंत्र्यांक फक्त लोकांक जेलीन भितर कशें उडोवप तें खबर आसा, अशें खासदार नवनीत राणा हांणी सांगलें। शिवसेना समर्थकांनी मुंबयच्या राणा हांच्या घराचेर मोर्चा काडलो। मुंबय पुलिशेन ह्या जोडप्यांक ताब्यात घेतले। उपरांत ह्या जोडप्यान मुख्यमंत्र्या विरोधात पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अनिल परब, संजय राऊत आणि हेर 700 लोकांची कारवाय करची अशी विनवणी केल्या।